वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसाल्याक या पावलार पाव मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसाल्याक या जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पाव मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसाल्याक या पावलार पाव मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसाल्याक या स्वर्गादोनी तो पवित्र आमचो देव आमा सगळ्यांचो निराला शिरो स्वर्गादोनी तो पवित्र आमचो देव आमा सगळ्यांचो निराला शिरो पावलार पाव मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार पाव मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवो मिसाच्या बलिदानान केरी भाशेन मागुया आमचो गांवचो पादिगार फादर सिप्रियानो दा सिल्वा आपल्याचो जल्माचो दीस समरुमता ताचे पासत आमी मागुया ताका बरी भलायकी आनी जिवितां लांबलीत वर्सां आनी देवाच्या मोळ्यान वार करूंक कृपा आनी बळ मागुया तशेंच आयच्या दिसाक आमची साबार भाव भयणां जल्माचो दीस पाळटा लिडिया फेर्नांडीस बेंजामीन रॉड्रिगीस क्लायव डिकुना इथन डायस जुझे मारियो फाल्कांव मेव डिसोजा ह्या आमच्या भाव भयणां पासतूय आमी मागुया कितें भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आमचे फिरगोजेन वाहून गेल्लो फादर आकिल्यो गोम्स काच्या दिसाक अंतरला ह्या आमच्या पाद्री बाबाक सासणाचें जिवीत पुनः जिवंतपण आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवी आसो तुमचे सवे आसो भाव भयणीनो क्रिस्त जावन आसा देवान मागलेलो आमचो मेसियस आमचो सोडवणार ह्या क्रिस्ताक पेद्रून भावार्थान वळखलो ताका सदांच चिकटून रावलो आनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी ताणें क्रिस्ताक पोरगोट केलो आमी क्रिस्ताचीं पाटलावदारां ह्या क्रिस्ताक वळखूंक ताका समजूंक आनी दिसान दीस ताच्या एकवटान वाडत वचूंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया जेजू क्रिस्त आपलो सोडवणेचो वावर आपल्या मुण्याऱ्या वरवीं चालू दवरता ह्या मुण्याऱ्याचो आमच्या गांवच्या गवड्या फादर सिप्रियान हाचो वाडदीस आज आमी समरुमता जेजूचो बरो गोडी जावंक दर दिसा तो आपल्याकूच आमच्या पासत मोडून दिता ताच्या मोगाड स्वयंबा आनी जिविताच्या देण्या पासत आज आमी देवाक आर्गां दिवया त्याच बरोबर देवान ताचेर आपली सुबां देणी आनी बेसांवां ओतूं म्हूण ह्या बलिदानान भावार्थान मागुया मोगळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जायते कोस्ट त्रास दुमाळो पिडा असलें येता ह्या प्रश्नांत आमी बरे भाशेन आमी फुडो करूंक देवाचेर पातयेवन आनी भावार्थान आमच्या जिविताची चाल धरूंक फुडें वचूंक
आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी साबार पावटी आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख येता तेन्ना आमी गुणगुणल्या, पातकांत पडल्यान, रागात जाल्यान, वायट केलां, निराशी जाल्यान म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर दिता देवा आनी तुमकां बाबा पुणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ami tuka namaskar korda, ami tuka dirvasa, tuja dor voivoda paso, ami tuka wakanta. Sobia Jesu Christa, Napaja Eliasuta, Somia Deva Deva Cheshiri, Tu Samsara Cheva Pratai, Amchi Kakluto, Tu Bapacha Uzbiak Goslai, Amche Magne, Ai Kurge, Idiako Vidratnia Sagati, Deu Bapache Moimim Jesu Christa, Eklos tu Povit, Eklos tu Iskot, Eklos tu Pormiskot. प्रार्थुया. देवा, चोर वस्तूंच्या रुसणारा आनी सांबाळणारा, आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करूंक, तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फाव कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजी सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उकोडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना, कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली. म्हजें हाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना.
सवरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव बेमनाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें थोंड करून दवरलां. हांव लॉजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर घराणें करता जायत, होय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत, तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब गावून जातलो. अनेक पावटी गाऊया. जिव्या मुचाच्या बेसा सोर्वेस पोराचे रोद्री मुखार आमी चलतोल्या, आमी चलतोल्या. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें कालीस भरलां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोकडोच कान दिलो. जबाब. जिव्या मुचाच्या बेसा सोर्वेस्पराचे रोद्री मुखार आमी चलतोल्या, आमी चलतोल्या. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेदो घालो. नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो. कोती दुखीन हांव बुडलोलो. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. जबाब. जिव्या मुचाच्या बेसा सोर्वेस्पराचे रोद्री मुखार आमी चलतोल्या, आमी चलतोल्या. सर्वेस्पोर प्रमाणीक आनी दयाल आमचो देव माये मोगान भरलोलो. सर्वेस्पोर साद्या बोल्यांचो आस्कारी. हांव निराशी आसलो, ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब. जिव्या मुचाच्या बेसा सोर्वेस्पराचे रोद्री मुखार आमी चलतोल्या, आमी चलतोल्या. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायलो. दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आदलून पडना जावं म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरी मुखार चलतलो. जबाब. जिव्या मुचाच्या बेसा सोर्वेस्पराचे नोदरी मुखार आमी चलतोल्या, आमी चलतोल्या. भागिवोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हाका भावाट आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कोरिन्यांनी तो आपलो भावाट
दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार्थ ताका तारून दिवंक शकता? एक भाव वो भयण विंगली भोंवतात आनी तांकां दिसपटो ग्रास ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हूण समजात. सोबस्तायेन वचात, गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीचे गरजांक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्थां विशीं अशें घडटा. कोरण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलोलो. घडयेक कोणय म्हणत एकल्याक भावार्थ आसा, दुसऱ्याक कोरण्यो आसात. तूं कोरण्या विने तुजो भावार्थ म्हाका दाखय आनी हांव कोरण्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार उद्गार. सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. B10:5-27 पयलो श्लोक. B10 पेज 27. Solve sporazor, solve sporazor, solve sporazor, solve sporazor, solve sporazor, soy, soy. Uloyata sobia, tuci zakraj kota, tuci zasna utra, karzama luna eta. Solve sporazor, solve sporazor, solve sporazor, solve sporazor, solve sporazor, soy, soy. सर्विस्व तुमचे सवे आसा. तुमचे सवे आसो. मार्गू बोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वैमान तुका सोया. जेजू सिसांक घेवन फिलिपाचे शेजाराच्या प्रांतान पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. आनी वेताना आपल्या सिसांक ताणें अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदतात? तांणी परतीपाळून म्हणलें, थोडीं जाणां स्नान जातात जुवांव, एर एलिजा, दुसरी प्रवादांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सोदतात? पेद्रोन जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जाय तें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परोम याज्ञिकांनी आनी 2 शास्त्रांनी ताका भायरायूंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दिसांतूच तो परतून जिवून जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें ताणें उक्तें सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रो ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें येवन आनी आपल्या सिसांक पळोवन पेद्रोक बोबाट केली म्हणून, म्हजे पाटीन सर सोयताना तुका देवाच्यो न्हय मगर मनशाच्यो वस्तू आवडटात. लोकांक आनी आपल्या सिसां बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शिव वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आज देवाचें उतर आमच्या जिविताच्या प्रस्नाचेर नियाळ करूंक हुस्कायता. आमच्या जिवितांत जायते प्रस्न आसात आनी कितें भाशेन आमकां सगळ्यांक लागता तो, कोणाक चुकोना.
त्या प्रश्नाचेर तें जावन आसा आमचें दूख आनी आमचें कोस्ट, पेन एंड सफरींग. म्हाका जाल्यार दूख आनी कोस्ट आवडनात. तुमकांय तशेंच आसतलें. कोणाकूच दूख आनी कोस्ट नाका. सगळीं आमी खुशालकायेन सुसेगाद जिवंक सोदता. हॅपिनस, खुशालकाय आमी आपणावंक सोदता. दूख आनी कोस्ट हें कोणाकूच नाका. त्या बर अनेक सोत आसा. ते जावन आसा पर्सनली जावं सब्जेक्टिवली जावं युनिवर्सली. दूख आनी कोस्ट सगल्याकूच आसात. सगल्यांच्या जिवितांत आसात. मागीर कोणूय जावं तो व्हडलो मनीस जावं वो धाकटो मनीस जावं, पयशाकार जावं वो कांयच नासलेलो जावं, रीच जावं वो पुअर जावं, भलायकेन आसूं वो ना भलायकेन आसूं, भुरगो जावं वो जाणटो जावं, सगल्यांच्या जिवितांत हे कोस्ट आसात. ही जावन आसा रियलिटी. हें जावन आसा हें सोद. आनी कोणाच्यान तें नाकारूंक जायना. घोडये थोड्यांचे कोस्ट आनी दूख व्हडले जायत, पूण थोड्यांचे धाकटे जायत. घोडये तुजे नोदरेन म्हजे कोस्ट सगल्यांकून व्हडले अशें तुका दिसता जायत. जण एकल्याचे सब्जेक्टिवली हे कोस्ट ते जण एकल्याच्या मना प्रमाणे आसतात. सगल्यांक आसतात ते कोणाच्यान नाकारूंक जायना. म्हणटूच ह्या कोस्टांत आनी त्रासांत दुखीन आमी पडटा तेन्ना कोण भाशेन आमी फुडो करूंक जायो हें देवाचें उतर आयज आमकां हुस्कायता. आनी देवाचेर उस्पात येवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां देवूच बोवाळ दिता, आदार दिता. मुखाच्यान असो एका मनशाक वळखता. एक इगोजेन आसतना आमी कुमन्यांव दिवंक वेताले दर म्हयन्याक एक पावटी. आनी एका मनशाक ताका दादलो म्हणूंक जायना वो भुरगो म्हणूंक जायना. सुमार 40 वर्सां तो जियेलो. 40 वर्सां ओदीक तो जियेलो. पूण सगळीं वर्सां हातूनार डिफॉर्म जल्मल्लो, सारको जल्मोंक नासलेलो, धाकटुल्लो बाबुल्लो कसो तो आसलेलो. ताचे वस्तुंगी कांयच करूंक जायनासलें. ताका आयकोंक येनासलें, तोंड सारकें उक्तें जायनासलें, उलोवंक जायनासलें. फकत दोळे उगत करून पळयतालो. ताचे हात सुटोंक ना, पांये सुटोंक ना. आनी आख्खें जिवीत भर तो आपल्याचें कोश्टाचें त्रासांचें जिवीत जेलो. मोर देन 40 years. पूण हे कोस्ट आनी त्रास घोडये ताका समजनासले आसतले. कित्याक ताका समजतालें वो समजनासलें तें आमकां गमन आसलोलें. तरी आसतना ह्या आपल्याच्या ह्या त्रासांत तो हांसत्या तोंडान जियेलो. मुखाच्यान आमच्या जिवितांत मातशें कितें जालें जाल्यार आमकां सावरोना. म्हजें असलें दूख आनी कोणूच घेना असलीं आमी समजता. पूण आमच्याहून अदीक जायतीं मनशां आसात जीं आमच्याहून अदीक तांचे व्हडले कोस्ट आसात. देव आमकां कोस्ट दिता ते आमच्यान सोसूंक जाता, घेवंक जाता तितले ते आमकां कोस्ट आनी दूख दिता. आनी तितलेंच ते आमकां फुडें व्हरूंक बळ आनी आदार करता. आमचे कोस्ट आनी दूख आसा ते दुसऱ्या सवें कंपेर करूंक जायना. आनी हे तरी दूख आनी कोस्ट आमच्या जिवितांत येता ते मानून आमी घेना जाल्यार आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक शकचे ना. वी ट्राय टू डिनाय आनी आमी हें वाटावंक सोदता जाल्यार आमच्या जिवितांत ताका फुडो करिना जाल्यार आमी आमचें जिवीत खुशालकायेन जिवंक पावचेच ना. कित्याक एक कोस्ट आनी दूख तें उणें जावचेंच ना. एक गेलें जाल्यार दुसरें येयत आसता. आमी जिवी आसोसोर हें आमच्या जिवितांत दूख आसतलें. म्हणटूच आमी डिनाय करूंक जायना आनी आमी नाकारूंकूच जायना. आमकां सगल्यांक हाका फुडो करूंकूच जायो.
देखून आयचें वाचपा आमकां हाचेरच नियाळ करूंक उस्कायता. पयल्या वाचपान आमकां इजायास प्रवादी साफरींग सर्वंट हाची खबर सांगता. जायतीं इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान कातारां आसा, गितां आसा साफरींग सर्वंटाचें. आनी आयज आमी आयकलां तें ताचें तिसरें. आनी एक हो सेवक आसा तो कोण पुरी आपल्याच्या जिवितान आयलोले कोस्ट हांकां फुडो कोत्ता. कोणें ताचेर तिपी मारली बरी भाशेन घेता, तापटां मारली बरी भाशेन घेता, कूस दाखयता. सगळे आपल्याचे इंड आतलोले ते सगल्याक आपल्याक त्रास दितात ते सगळे बरे भाशेन तांकां फुडो कोत्ता. कित्याक तो स्वत मानता, तो भावार्थान जियेता, कित्याक दोनी देव ताच्या आदाराक पावतलो. मोगाच्यानो आमच्या जिवितान अशेंच आमकां आयलोले कोस्ट आमी पिडांक सापडले वो दूख आयली जाल्यार ओगेपणान ह्या इजायास प्रवादी सांगता ती सेवका भाशेन आमी फुडें करूंक जाय, फुडो करूंक जायोच. तें आमी नाकारूंक जायना, पूण कोण बरी आमी फुडो करूंक जायो इजायास प्रवादी हाचे वरवीं आमकां सांगता ओगेपणान आमी फुडो करूंक जायो. कित्याक देव आसाच, देव आमची जतन करतलोच, देव आमकां पळयतलोच आनी तो आमच्या आदाराक येतलो. आनी जेन्ना शुभ वर्तमानान आमी पळयता की पेद्रूक सांगलें मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय, कोस त्रास काडूंक जायो, दुमाळो पिडापीड भोगूंक जाय आनी सर शेवटी मरूंक जाय. पेद्रूच्यान मानून घेवंक जावंक ना. पेद्रू जेजू कुशीन वता हें तुका कशेंच घडचें ना. सगळो पेद्रू चित्तालो आपल्या खुशालकाय मेवल्या पुरो, त्रास आनी दूख आनी कोस नाका. देखून जेजू तांकां म्हणटा कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात आनी जण एकल्यान आपल्याचो कोरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कोण आपल्याचो जिवाचो सांबाळ करूंक सोदता तो जीव ओगडायतलो आनी कोण आपल्याचो जीव म्हजे पासत ओगडायता तो जीव सांबाळटलो. मुणगे ह्या स्वताक हे कोस आनी त्रासाचे हे स्वताक तरी तूं नाकारूंक सोदता, तें आपणावंक सोदना आनी म्हज्या बळान थंय पातयेवन तें फुडें व्हरूंक सोदिना जाल्यार तुका जिवितान कांयच भोगूंक मेवचें ना. हें की जेजू सांगता. मुखाच्यानो ही सोत आमच्या जिवितान आमी जियेत आसतना कोण परी आमी तें आमच्या जिवितान ताका फुडो करुया. पयली सुवातेर कोस दूख आमच्या जिविताचे भाग म्हूण आमी ओळखून घेवया. तें कोणाकूच चुकोना, तें सगल्यांकूच आसा म्हूण आमी सोत मानुया. अशें एका चेडवाची खबर सांगता. 16 year old कॅन्सर पेशंट. ताका दुयेंस गोमलें तेन्ना आपूण बरें जावचें ना म्हूण गोमलें तेन्ना तें अशें उद्गारूंक लागलें, आय एम नॉट स्कॅर्ड ऑफ माय डिजीज. म्हाका हें दुयेंस लागलां हांव भियेना न्हू म्हूण हांव पोतून पोतून तेंच चिंतना म्हाका हें दुयेंस जालां आनी हांव मरतलें म्हूण चिंतिना. बिकॉज माय लायफ इज लायफ. म्हजें जिवीत जावन आसा एक जिवीत आनी हें जिवीत हांव बेस बरें जियेतलों. एके भाशेन जिवितांत जें कितें आयलां, जे कोस्ट आयल्या, त्रास दूख पिडा आयलोली आसा ती बरे भाशेन मानून घेतलें आनी हांव फुडें वतलें. म्हजें जिवीत हांव म्हज्या जिवितान अशें भोगलां म्हणून हांव कस करचें ना न्हू म्हूण कितेंच म्हणचें ना. हें घेवन हांव फुडें वतलें. मुखाच्या न्हू असोच आमचो स्वभाव जावंक जायो. अदी करून जे पिडा येता वो आमच्यान ताणूंक जायना तसलीं आमची ल्हारां मारतात, वादळ मोड येता तेन्ना तें आमी मानून घेवंक जाय. कित्याक एकूच जिविताचो भाग, त्रास जिविताचो भाग, ताका आमी फुडो करूंकूच जाय. तें कोणाक चुकोना, तें सगल्यांक सवय आसा. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान एकूच त्रास येता तेन्ना आमी एकंपनी करुया, दुसऱ्यांच्या सांगाताक रावुया, सांगात करुया. आमी पळयता जेन्ना जेजू पेद्रूक सांगता
म्हाका हे सगळे त्रास भोगूंक जाय, कोस्ट भोगूंक जाय, मरण भोगूंक जाय. पेद्रू पळोवन वचूंक सोदता, पेद्रू नाकारता, अशें तुका जावचें न्हू, पयस वचूंक सोदता, जेजूक सांगाताक रावूंक सोदिना. म्हजो एक इश्ट आसा, फाटल्या दिसांनी सुमार 40 दीस तो GMC हॉस्पिटलांत रावलो. बायल आसलीं, भुरगीं आसलीं, तांकां घरा दवरलीं, कित्याक ताची माय, ताची मामी हॉस्पिटलांत कोश्टवताली. आपल्याचे बायलेचें भुरग्यांचें पळयनासतना आपल्याचे आवयचे मरो पुर्यान तो तेज्या सांगाताक रावलो. मुगाच्यानो देवूय अशेंच आमच्या सांगाताक राहा. देव आमच्या सांगाताक रावता. जें पयलें वाचप आमी आयकलां, सफरींग सर्वंट वो कोश्टवतालो सेवक, ही जावन आसा गोत जेजूची. कोण परी जेजून कोस्ट काडले ताचे विशीं आमकां सांगता. आनी कित्याक सांगता तो सांगता, कित्याक इस्रायल पोरजा इजिप्तांत आसतना ती जायती कोस्ट काडटाली, त्रास काडटाली, तांचें जिवीत जड जालें, बारादीक जालें. आनी तांकां बरोवसो दिवंक हांव तुमच्या सांगाताक आसा. देखून इसायास प्रवादी हाचे विशीं आमकां गजाल सांगता. आमच्या जिवितांत आमी कोस्ट काडटा तेन्ना, दूख येता तेन्ना देव आमच्या सांगाताक आसा. देव आपल्याचो सांगात दिता. म्हणटूच मनशांक कशें एकामेकाच्या आमी सांगाताक रावया, दुसऱ्याक एकंपनी करुया, आदार करुया. देव तरी आमकां एकंपनी करता. आमी कोश्टवताल्यांच्या सांगाताक, दुकान आसल्या सांगाताक ताकाय एकंपनी करुया. आनी निमणे सुवातेर वळखून घेवया की म्हज्या कोश्टान हांव एकटोच ना. देव म्हाका हें झूज करूंक, फायट करूंक. इट इज नॉट ओन्ली आय हू फायट्स वीथ ऑल दीस थिंग्स. देव म्हज्या सांगाताक आसा, आमकां झुजूंक आदार करता, बोड करता, सांगात दिता. जे भाशेन इस्रायल पोरजाक जेन्ना त्रासांत पडलोली, देव तांचे मुखार उबो रावता आनी झुजता. आमी असली घोडितां येता तेन्ना हुस्कोत जाता. म्हणजे हुस्कोताय हें झुजून, हें कोस्ट आसा, त्रास आसा ते झुजून आमी काबार जालीं अशीं समजता. पूण बावाट आसा आनी बोरवांसो आसा. आनी आमचो बावाट आनी बोरवोसो आमकां दाखोवता. देव म्हजे सांगाताक उबो आसा आनी तो झुजता, तो म्हाका आदार करता, तो म्हाका स्त्रेन दिता, तो म्हाका बळ दिता, गोठाय दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिविताच्या प्रश्नांक आमी देवाचेरूच पातयेवन फुडें वचूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. अशें सांग. उबी रावया. आमचो बावाट आमी उच्चारुया. सोद मानता देवा, सोर पोदीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्यावरी गरमी समलो, आंकवार मरिताय सोमलो, पोंचता काल तणें कोस असले, ताका खुसा चुडलो, तो मेला ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, सेसा मिनतलो चिमूस जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदीदार त्या बापाच्या उज्यान बसला. तुवें ताण शिव्यान चिरमा सभी करून येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्या, कातलीक पवित्र सभी, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जेवण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचो आदार आमकां मागून आमच्यो गोरसो ताचे फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बावाटाच्या स्वताची खोल वळख आपले पोरजेक दिवन तांकां जिव्या देव्याच्या बावाटान आनी जेजूच्या मोगान तांणी वाडोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पाळटना
त्यो देवाच्या मुल्यान आनी तत्वां प्रमाणे फुडें व्हरूंक आनी पोरजेक स्वतान नितीन आनी शांतीन जिवंक तांकां दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय, आमची काकूट कर. आमच्या गोवली फादर सिप्रियानान आपले जिवीत देवाचे सेवेक भेटयला. तर ताणें जतनायेन विस्वाशीपणान मोगान आनी कुशालकायेन आपलें मुन्यारपण जिवंक तांकां बरी भलायकी तशेंच पवित्र आत्म्याचो उजवाड बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय, आमची काकूट कर. एका यादनिकाचें काळीज म्हणल्यार ताची आवय. कांय काळ फाटीं फादर सिप्रियानाची आवय हो संवसार सोडून बापाशी परतली. तिका सोर्गींचें सूख मागतना फादराच्या फामिलीच्या वांगड्यांक देवान राखून आनी आपल्या आसऱ्या खाल बालगून सांबाळून म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय, आमची काकूट कर. आमी सगल्यांनी आनी खेरीत भाशेन आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी संवसारी वस्तूंक लागून आपलें जिवीत ओगडायना जावंक पूण जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून जेजूच्या तत्वां आनी मुल्यान प्रमाणे जिवंक आपलें जिवीत सासलीक जिविताक सांबाळून बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय, आमची काकूट कर. बापा, आमच्यो गोरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. आमच्यो जण एकल्याच्यो कासक्यो गोरजो तुज्या हातान आमी घालता. उदी करून आमचें दूख आनी कोश्ट तांकां फुडो करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटून एक आमी गायन गावुया. आमची सगळी गुबीत चिंतना. C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळी गुबीत चिंतना, आमची सगळी गुबीत चिंतना, आमचे आवे, आमची काळजा, येसू भेटोय दावया. तुझे भेटे बरी सगळे जावंक आमी उड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे देवे. हेच पद्दतीन आमचे आवडे, तुझे भेटे बरी सगळे जावंक आमी उड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे देवे. हेच पद्दतीन आमचे आवडे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सोबेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सुरवणेक उपकारशी कोर. ह्या मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जो नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणां जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपले मोहिमेचो प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Nobaraco sorbismotu Surgani sausa Mola tuja voi mova Tu sorgi tu caso esoi Sorbis foracigami Iedata caso Tu sorgi tu caso esoi. बाबा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून ससूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो बापाक दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच जिजून कास घेतली नव्यान बापाक दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्याने सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो गुडपूर घोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी ही सोडण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळीं याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचडीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे बेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां धुवांची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन झुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन भुतां आनी सोर काळें तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुज्या महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या जिविताच्या दुखांत आनी कोश्टान फुडो करूंक जेजूचो आदार मागून ताणें शिकयलेलें मागणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांतली ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बोरबाशान नोंदरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाडटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पडमन तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदराज व्हड चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे छेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे छेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार आमच्या कोसान दुखीन आमकां सांगात कोत्ता आमचे बरोबर तो झुजता आमकां बळ दिता आदार कोत्ता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेवणाक येयात जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना हें गायन गावया. D28 पान 60 आणि 2 D28 पेज 62. Mucha chuna que ya, abon koshi bosa, mucha kuri rokta, koshi da dostaya. Mucha chuna que ya, abon koshi bosa, mucha kuri rokta, koshi da dostaya. Gesù civitu, Gesù civitu, Caui civitam, Gesù civitu, civitu ce salvi, civitam ce. Gesù civitu, Gesù civitu ce, salvi civitam, Gesù civitu, civitu ce salvi, civitam ce. Uno modul vata, जीवन भरून वचा, तुम्ही चुडो साया, दुसऱ्यांक जीवन मोरा. उंडो मोडून वाटा, जीवन भरून वचा, तुम्ही चुडो साया, दुसऱ्यांक जीवन मोरा. जेसू जिवितू, जेसू जिवितू जे, सौली जिविताम जेसू जिवितू, जिवितू जे salvi, civitam ce. Gesù civitu, Gesù civitu ce, salvi civitam ce.
म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे बियोंग दियात म्हजे कुडी वांगडा तुमचे बियांग दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे बियोंग दियात जेजू जिवीत तुझे जेजू जिवीत तुझे जावदी जिवीत आमचे जिवीत तुझे जावदी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जेजू जिवीत तुझे जावदी जिवीत आमचे जिवीत तुझे जावदी जिवीत आमचे उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्वीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्याक तशें कुडीन आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. कळोवण्यो. फाल्यां PPC वांगड्यांक जमात 6:30 वाजता. तशेंच फाल्यां लग्न जावंक सोदतल्यांक एका सातोळ्याचो कोर्स 2 मॅरेज इंस्ट्रक्शन्स सुरू जातात सांजे 6 ते 7. फाल्यां नोमशेन सांत आंतोनीच्या कॉपेलान मीस सांजे 5:45 वाजता. त्या उपरांत PPC जमात आसा. सप्टेंबराचे 15 10 बुधवारांतलो 4थो बुधवार 30 आनी मीस सांजे 5:30 वाजता. मांडावळ करूंक कार्दोस वाडो पोरसेंबाट. सप्टेंबराचे 16 पॅरबल्स ऑफ जीजस हो बायबल स्टडी कोर्स आमी सुरू केला. ताचें सेशन आसा सांजे 6 ते 8 पर्यंत. सप्टेंबराचे 17 शुक्रार मीस सांजे 6 वाजता. आमच्या आस्कार्या सांत मेगलाची परब उतोमराची 3री जातली. 10 दिसांची आत्मीक तयारी सुरू जाता. सप्टेंबराचे 24 30 मीस साल सांजे 5:30 वाजता. वाड्यांनी सेवाधर्म दितल्या. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता केरांत. 8 वाजता माशाल्लादी मोरोड आनी 5:30 वाजता विमन ऑफ होप. एकेरीत केळोनी ऑल्टर सर्वीस आसा तांकां वेदी सेवक आसात. आमी वेदी सेवकांची जमात ऑल्टर सर्वीस मिटींग सुरू करूंक चिंतला. आनी जे कोण ऑल्टर सर्वीस एसोसिएशनान भितर सरूंक सोदता तांणी नांवां ऑफिसान दिवची. नांव आनी तांचो मोबायल नंबर फोन नंबर दिवचो म्हूण आमी विनंती करता. आमच्या गांवांत मरण जालां. मारिया कोसेसांव वेगस ही आमची भयण सोंपल्या. ताचें मरण आयज इंदेर
सांचे 3:30 वाजता. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सौम्य आसूं. सोर उद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटा गायन गावुया. पवित्र सोबे पासत E8 पान 201 E8 पेज 81. Povit sobie basot, arga tuka baba, amcha golia basot, arga tuka baba, soglia vaglia basot, arga tuka baba, arga tuka baba. Jesu amso guru, Jesu Stawi, Jesu amco goni, dacho sheyo ami, Jesu amce mocno, dace sade ami, Jesu amce mocno. Arga tuka baba, amcha golia basot, arga tuka baba, soglia vaglia basot.